इतिहासाचें पयलें पुस्तक चॅप्टर 4 डी दक्षिणेचीं कुलां जुडा शोबाल जुडाचे पूत पेरेच हेजरोन कार्मी हूर आनी शोबाल. शोबालाचो पूत रेया जहादाचो बापूय आनी जहाद आहुमाय आनी लाहाद हांचो बापूय जोरातीत हांचे हे गोराबे. उर हे एतामाचे पूत जेजरील इश्मा आनी इदबाश. तांचे भयणीचें नांव हाजेलेलपोनी. आनी पेनुएल जेदोराचो बापूय जालो आनी एझेर हुशाचो बापूय. हे हुराचे पूत एफ्राताचो मालगडो आनी बेतलेहेमाचो बापूय आशूर. तेकोआचे बापायक आशूराक दोगी बायलो आसल्यो, हेला आनी नारा. नारा उदेशी तो आहुजान, हेफेर, तेमेनी आनी हाशाश्तारी हांचो बापूय जालो. हे नाराचे पूत. हे एलाचे पूत जेरेत, इझार आनी एतनान. कोज अनूब आनी जोबेबाचो बापूय जालो. तसोच हारुमाचो पूत आहारहेल हाच्या गोराब्यांचो. आपल्या भावां मदें जाबेज अदीक प्रमाणीक आसलो. ताचे आवयन ताका जाबेज नांव दिलें, कित्याक हांवें ताका कोश्ट सोंसून जल्मा काडला. जाबेजान इस्रायलाच्या देवाक असो उलो केलो, म्हजेर तुजो आशीर्वाद घाल, म्हजे बराबर राव, म्हाका वैता विग्नांतलो निवार. देवान हें ताचें मागणें आयकोलें. केलूब शुहाहाचो भाव मेहिराचो बापूय जालो आनी हो एस्टोनाचो बापूय. एस्टोन बेथराफाचो आनी पाश्याचो बापूय जालो. तसोच तेहिनाचो इरनाहाचो बापूय. हे रेकाबाचे मनीस. केनाजाचे पूत हे ओथनिएल आनी सेराया. ओथनिएलाचे पूत हातात आनी मेनोताय. ओफ्राचो बापूय जालो. सेराया जोआबाचो बापूय जालो. जेहारिश्माचो बापूय, कित्याक ते कलाकार आसले. जेफुनेचो पूत कालेब हांचे पूत हे इरू, एला आनी नाम. एलाचे पूत केनाज. जेहालेलाचे पूत हे झीफा, तिरिया, आसारेल. एजराचे पूत हे जेतेर, मेरेद, एफेर, जालोन. तिणें मिरियम आनी शम्माय हांचो गर्भ संभोवलो. तसोच एस्टेमोआचो बापूय इशबाचो. जाचे जुडाचे बायलेन जेदोराचे बापायक जेरेदाक, सोकोच्या बापायक हेबेराक आनी जानोआच्या बापायक चेकुथिएलाक जल्माक हाडले. हे फारावची धूव बिथियाचे पूत जिचे कडेन मेरेद लोक जालो. होडियाचे बायलेचे पूत नाहामाची भयण गारमीत केल्याचो बापूय. तसोच माकातीत एस्टेमोआचो. शिमोनाचे पूत आमोन, रिना, बेन हानान, तिलोन. इशीचे पूत जोहेत आनी बेन जोहेत. शेला. जुडाचो पूत शेलाचे पूत हे लेखाचो बापूय एर, मारेशाचो बापूय लाडा आनी बेत आशबेया. हांगाचे लुगोट विणपी कामदार जोखीम, कोजेबाचे दादले जोएश आनी सर्फ, जुंय मोआबाक बायलो मेळ्ळ्यो आनी उपरांत तो बेतलेहेमाक परतलो. ह्यो पुर्विल्यो चाली
हे असले कुमार आनी नेताय आनी जेदेरा हांगा जियेले. थंय ते राजांचें काम करून रावताले. सिमियोनाचे पूत हे नेमुएल, जामीन, जारीब, झेरा, साऊल, शालूम ताचो पूत आसलो. मिबसा ताचो पूत, मिश्मा ताचो पूत. मिश्माचे पूत हे ताचो पूत हामुएल, जाकूर ताचो पूत, शिमेय ताचो पूत. शिमेय हाका 16 जाण पूत आनी 6 जाणी धुवो आसल्यो. पूण ताच्या भावांक जबरशीं भुरगीं नासलीं आनी तांची संसत जुडाची वाडली तशी वाडूंक ना. ते बेरशिबा, मोलादा आनी हाजार-शुआल हांगा रावले. तशेंच बिल्हा, एजेम आनी तोलाद, बेतुएल, होर्मा आनी जिकलाग, बेत मार्काबोत, हाजार सुसीम, बेत बिरी, शाराय. दाविदाच्या राजान आदीं ही तांची शारां आसलीं. हांगासर तांचो निवास आसलो. एताम, आयन, रिमोन, तोकेन आनी आशान 5 शारां. आनी ह्या शारांचेर ओलंबून आशिल्ले सरभोंवतणीचे गांव बालात मेरेन. हांगा ते जियेले आनी तांकां अधिकृत पिलगी मेळ्ळी. मेशोबाब, जामलेक, आमाजियाचो पूत जोशा, जोएल, जेहू, जोसिबियाचो पूत, सेरायाचो पूत, आसिलियाचो पूत, एलियोनाय, जाकोबा, जेशोहाया, आसेया, आदिएल, जेसिमिएल, बेनाया, जिजा, बेन शिफी, बेन आलोन, बेन जेदाया, बेन शिमरी, बेन शेमाया हे सगळे आपले कुलयेंच्या मूल घरांनी कुंवर आसले. तांची संख्या वाडत चडत रावली. आपल्या हिंडांक चोरूंक बरी जमीन ते सोदीत आसले. अशें ते झेरार हांगा थावन दोंगराचे उदेंतीचे शिमेर पर्यंत शिंपडले. जंय तांकां बरो चोरबेचो चोरो मेळ्ळो. हो वाठार रुंद आसलो आनी थंय शांत वातावरण आसलें. हामीत हांगा तांचे आदीं रावताले. जुडाचो राजा हेजेकिया राज चलयतालो तेन्ना हे शिमेयोनीत थंय पावले. तांच्या तोंबूंचो आनी घरांचो तांणी नाश केलो. आपल्या हिंडांक बरो चोरो मेळटा म्हूण तांणी थंय रावतल्यांचे श्राप घातलो आनी तांकां कोबार केले आनी आपूण तांच्या जाग्यार रावले. तांचे पांयशी म्हणल्यार सिमियोनीत सेर दोंगरार गेले. तांचे फुडारी हे पेलाशिया, नियार्या, रेफाया आनी उजिएल, इशीचे पूत. आमालेकाच्या उरलेल्यांचेर तांणी जैत मेळयलें आनी अजून ते थंय रावतात. देवाचें उतर हें